केंद्र सरकारान नाटक तियात्रांचेर जीएसटी लावपाचो निर्णय घेतला त्या बाबतीन कलाकारांमदी थोडो बोवाळ चालू आसा। जरी जीएसटी तियात्र नाटकाचेर लागल्यार तियात्रिस्टांक तशेंच नाटककारांक कांयच उरचें ना। सरकार ह्या प्रश्नार लक्ष घालू वा ना घालू मात गोवा फॉरवर्ड पक्ष हातूंत गंभीर लक्ष घालतले म्हण मंत्री विजय सरदेसाय उलयल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सपोर्ट कल्चर आमी आतां लेटेस्ट हे इशू असो जाल्लो आहा म्हणटा नाटकां आनी तियात्रांचेर जीएसटी घाल्या। एक हांवें 2 दीस पयलीं स्टेटमेंट काडिल्लो की तियात्रिस्टांनी आमकां रिप्रेजेंट करचें। आय एम विलिंग टू टेक दिस अप विथ द चीफ मिनिस्टर एंड देन ही शूड टेक इट अप विथ द जीएसटी कावन्सील। आतां काल हांव थोडे तियात्रिस्टां बरोबर बशिल्लो, जी इकॉनॉमिक्स ते सांगतात ताजेर अशें दिसता की जर जीएसटी लागली जाल्यार तियात्रिस्टांक कांयच उरचें ना। हे फक्त तियात्रिस्टांकूच म्हणून न्ही, हे नाटकांकूय हीच स्थिती जावंक शकता। सो म्हाका आतां अशें दिसता की ते रिप्रेजेंट करूंक नाका। वी वील टेक अप फॉर देम। वी म्हळ्यार द गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील टेक अप फॉर देम। आय वील रिप्रेजेंट देम एंड आय वील सी टू इट दॅट दीस जीएसटी ऑन तियात्र आनी नाटक जे आहा ते वील बी डन अवे विथ। इन दीस रिगार्ड आय वील मीट द चीफ मिनिस्टर टुडे इटसेल्फ and we will take up this issue. We believe that गोंयकारपण म्हणटा तेन्ना आमी आमचे कल्चर म्हणटा ते इज ऑल्सो द एसेंस ऑफ गोंयकारपण। एज नेचर इज द एसेंस ऑफ गोंयकारपण, कल्चर ऑल्सो इज, and therefore we have to do our bit and we will take up this issue whether they represent to us or not.